चलुया देवा दोषण घेऊन जेरुसाल्याक या पावलार पाव मारून वाटून चलुया देवा दोषण घेऊन जेरुसाल्याक या जेरुसालेमच्या देवा उस्तीचे ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचें जेरुसालेमच्या देवा उस्तीचे ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचें पावलार पावल मारून वाटून चलुया देवा दर्शन घेवंक जेरुसाल्याक या पावलार पावल मारून वाटून चलुया देवा दर्शन घेवंक जेरुसाल्याक या. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. माय मोगाचो येवकार आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी खेरीत भाशेन भेटयता मानुएल पियेदाद सिक्वेरा. आयज ताच्या म्हयन्याचो उगडास करून देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया आनी ताच्या गोराब्याक देवान फावो तितली बुजवण दिवंक आमी हे भेटेन खेरीत भाशेन मागुया. खेरीत भाशेन उगडास करता आमचे फिरगोजी पासत जाय तो वावर ताणें केला आनीक आतां तो देवाच्या गोपान आसा म्हूण आमकां ही खात्री आसा. ताचेर ताच्या गोराब्याचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आनी ताका देवान सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. दुसरें तेसा आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या फ्रांसीस फेर्नांडीस हाच्या ओतम्या पासत. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस जो आयज आपलो राजकीय निर्णय घेता आनी आपणा पासत मागूंक लायता. आमी ताचे पासत मागुया जो निर्णय तो घेता तो बरे भाशेन जावंक आनी आनिकूय जायते जाणांनी बऱ्या मनशांनी राजकीय वावरान भितर सरून ते निवळ करपाक तांकां सगल्यांक कुरपा दी म्हूण आमी तांचे पासत मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एक वेळ रोडण्याचो, एक वेळ आसपाचो, एक वेळ जागृतायेचो, एक वेळ उठपाचो, एक वेळ न्हिदपाचो, दर एक वेळ आमकां देवान दिल्लो आसा अशें उपदेश हें पुस्तक आमकां सांगता 3 वेसवोर 4 वडी पर्यंत. म्हणटकूच आमी दर दिसाक देव आमकां दिता तो वावर आमी करूंक, दर दिसाक देवान दिल्लें कार्य आमी उदीक आनी उदीक बरेपणान करूंक आनी दर दिसाक आमचे सोडवणे खातीर आमी वावरूंक आमकां सगळ्यांक ह्या मिसान खतखत्यान कुरपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून आमी सगळें बोगसोणें आमी जो वावर करूंक जाय आसलो तो करूंक ना, वेळा वेळार आमची सोडवण आमी जोडूंक जाय आसली ती आमी जोडून घेवंक ना देखून दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. अमोचो अपराध, अमोचो अपराध, अमोचो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या दोयाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या आमच्या सुरवंडाराच्या येण्याक व्हडी जागृतायेन अंतरेकून रावूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कुरपा दी. ताणेंच शिकयलां तशें पेटलेल्यो ड्युट्यो घेवन आमी जागृत आसूं आनी दावी दावी ताका मेळूंक वचूंक आमकां फावो कोर. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर तुजो सोनवोडार, इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पोर तुजो देव. तुका फायद्याचें तें तुका शिकयता. तुवें तांकूंक जाय ते वाटेंतल्यान हांव तुका चलयतां. म्हज्या उपदेशांक तुवें चीट दिलें जाल्यार एके नदी भाशेन तुजी कुशळकाय जावंक पावती, आनी दर्याच्या लारा भाशेन तुजें प्रमाणीकपण रेंवे भाशेन तुज्या भुरग्यांची संख्या वाडटी, आनी तिचे कोणयांनी इतली तुजी संसत तुजें नांव म्हजें सोशिल्लें केन्नाच नपय जातें ना. तुजो नास केन्नाच जातो ना. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. परतून म्हणुया, सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. जो मनीस नोश्ट्यांची बूद घेवन चलना वो पातकाच्या मार्गार भोंवना आनी ओ धर्मी मनशाच्या सांगाता बसना, तो खरोच भागी. सर्वेस्पराचे उपदेशाचेर ताचो संतोश, दीस रात ताचे नेम तो नियाळीत आसा. जबाब, सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. वावत्या वावल्याच्या देगेक लायल्या रुखाक काळा प्रमाणे जातात फळां, आनी कदींच बावून पडनात तांची पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस, सगल्यो ताच्यो खोर्ण्यो सुफळ. जबाब, सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. पूण नोश्ट्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावीन अशें न्हय. ते कोण जाणोय, वाऱ्या उबून वेता तसले पळ. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पोर राखता, पूण नोश्ट्यांची वाट निसंतनाक पावता. जबाब, सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. उद्गार. Sui Sarvespora, sui Sarvespora, sui Sarvespora, sui Sarvespora, sui. सोमी येता ताका मेळूंक भायर सरात, तोच तो शांतीचो कुंवर सर्वेस्पराक जोय. Sui Sarvespora, sui Sarvespora, sui Sarvespora, sui Sarvespora, sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणी जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. लोकांचे उरपोंची कडेन उलोवन जेसून म्हणलें, हे सोस्ती कोणा लागीं म्हूण हांवें सोर करची. मैदानार बसून आपल्या बरोबरच्यांक उलो मारून, आमी तुमकां गायले आनी तुमी नाचली नात. आमी विलापले आनी तुमी रोडली नात. अशें म्हणटल्या भुरग्यां परी ही सोसोत. तो जुवांव जेवण तशें पिवण चाकी नासतना आयलो आनी लोक म्हणटा ताचे देंवचार बसला. मनशाचो पूत जेवून आनी पिवन आयलो आनी लोक म्हणटा हो आसा पोटयो आनी सोरो पियेता तसलो मनीस.
दोड वसुंदारांचो आनी वायटकारांचो इश्ट. तो देवाची जाणवाय चूक नासलेली म्हूण तिच्या फळां उदेशी रुजू जावन येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मगर बाबा भयणीनो, आमी जिवितांत जायते पावटी जायत्यो मांडण्यो करता. वी प्लॅन मेनी थिंग्स आनी जायते पावटी आमकां दिसता आमी ह्यो मांडण्यो करतात तेच भाशेन सगल्यो वस्तू चलूंक जाय. आमच्या मांडण्या प्रमाणे ह्यो वस्तू चलनात. सपोज इफ दे डोंट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर प्लॅन्स देन वी रिएक्ट. आमच्या जिवितांत जायते पावटी आमी घडये सगळेच निराशी जाता. आमी घडये दुसऱ्यांक बरे भाशेन आमच्यो मांडण्यो फिसकुटून उडयल्यो देखून रागार जाता. जायते पावटी घडये आमकां दिसता ते भाशेन त्यो जावच्यो अशें आमच्या मनांत आसता. आज जेजू आमकां सांगता काय बरी वोपार. कित्याक संस्थीक कसले तरेन म्हूण हांवें हे संस्थीक सर करचें हें जेजू तांकां एक वोपारींतल्यान सांगता. कित्याक सोसूत आपल्याक जाय तसलो प्रवादी, आपल्याक जाय ते भाशेन मेसियस, आपल्या मांडण्या प्रमाणे मेसियस जावचो अशें तांच्या मनान आसलें. तांच्या मनान जो सरवंडार येवचो आसलो तो एक व्हड राजा कसो जावंक जाय आसलो. हो राजा आपले पोरजेक सोडयतलो. हो राजा हे पोरजेक सगल्या वायटांतलो निवारतलो. ह्या राजा कडेन एक व्हडली फौज आसतली. सगल्या वायटांचेर तो झुजतलो अशें तांच्या मनांत आसलें. आनी जेजू तांकां एक वोपारीन काय बरें सांगता. तो म्हणटा, मैदानार बसून आसलेल्या आपल्या बरोबरच्यांक कुलो मारून रडटात थोडीं भुरगीं आनी कंप्लेन करतात तसलीं. ती म्हणटात, आमी वाजोत्रां वाजयलीं आनी तुमी नाचलीं नात. आमी तुमचे सांगाताक विलापले आनी तुमी रोडलीं नात. कित्याक फायदो? आनी हेच उपदेश पुस्तकार आमकां मेळटा 3 स्वरांत 4 वोड. एक वेळ रडण्याचो, एक वेळ हांसपाचो, एक वेळ उठपाचो, एक वेळ बसपाचो, एक वेळ दिसाचो, एक वेळ रातीचो. काय बरें देवान आमकां दर एक वेळ, दर एक घडी आमच्या जिविताची मांडून हाडल्या. आमकां जाय ते भाशेन न्हय बाबा भयणीनो, पूण देवाक आपल्या मांडण्या प्रमाणे हो दीस चलतलो म्हूण देवान येवशिल्लें आनी तशेंच जाता. पूण जायते फावटी मनीस इतलो आपूण हुशार म्हूण समजता, मनशाक दिसता आपूण मांडण्यो करतात तेच भाशेन संवसार चलूंक जाय. आनी हाका लागून आमच्या जिवितांत जेन्ना जायते आमी बाबा भयणीनो आशेता, आमच्या जिवितांत जायते आमी एक्सपेक्टेशन करता, हें आमकां मेळना. आनी तेन्ना आमी निराशी जाता. कित्याक सगलीं आमची एक्सपेक्टेशनां, सगलीं आमची चिंतनां, सगल्यो आमच्यो मांडण्यो सगल्यो फिसकटून वेतात. कित्याक देवाच्यो येवजण्यो तेच सहकार जातात. आनी हे सहकार जावन आमच्या जिवितांत सोडवण आनी बरेपण हाडूंक आमकां आदार दिता. दर दिसाक आमी तर क्रिस्ती बाबा भयणी देवान विचून काडलेली पोरसां. दर दिसाक आमी वावरीत जाल्यार आमची सोडवण बाबा भयणो जावंक सगळी सवलत्यो आमकां आसात. देखीक देवाचें उतर आमकां दिसपोटी आमच्या कानार पडटा. दिसपोटी आमी वाचता. दिसपोटी आमकां मिसाची भेट भेटटा. दर दिसाक मिसाचे भेटेन देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता, प्रवचन आयकता. दर दिसाक जेजू आल्तारार येवन आमकां बाबा भयणीनो आपली कूड आमकां शिवूंक दिता. दर दिसाक देव आमकां भावा भयणांचो सांगात दिता. दर दिसाक कुटुंबीक जिवीत जिवंक आमकां आदार सहकार दिता. दर दिसाक दुसऱ्या शेजार समाऱ्यांचो मुखामोळ पडूंक हांसतें जावं रडटें तोंड कितेंय तें जावं आमकां पळोवंक भाव भयणो सोयीक मेळटा. दर दिसाक जूय आमी वावर करता, जूय आमी वेता, तें आमकां दुसऱ्याचें एक बरें उतर, जायते फावटी घडये एक वायटूय उतर आमकां मेळटा. पूण देव तरेकवार वस्तू वरवीं आपल्यो मांडण्यो आमकां उक्त्यो करून दिता. ह्यो मांडण्यो देवाची येवजण्यो आमचे सोडवणे खातीर. आमी त्यो समजली जाल्यार बाबा भयणीनो आमी विलापूंक वो रडूंक गरज ना. कित्याक आमी खुशाल जावंक गरज. देव तरेकवार वस्तू वरवीं आमची सोडवण करूंक वावुरता. आज बाबा भयणीनो देवाची जाणवाय चुकीची न्हय, पूण ती बाबा भयणीनो आमचे उद्देशी फळ दिवंक दर दिसाक वावुरता. फळ दिवंक राज्य आसा. आमी ती आपणायता जाल्यार आमकां विचार करुया.
आपणायना जाल्यार आमचें मन आमी उक्तें करुया आनी उपदेश पुस्तकांत बरयलेलें आसा तें आमचें करुया. एक वेळ आमी उठपाचो, एक वेळ न्हिदपाचो, एक वेळ हांसपाचो, एक वेळ रडपाचो, एक वेळ जेवपाचो, एक वेळ भाव भयणो आमचे जिवीत सारपाचो. हेंच करूंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. देवा उतर आमी घेतला ताका आमी जबाब दिला जबाब जावन दी जिविताचो मोगान केले पेटोवणेचो बापा तुझे उतर माता मोगान तुका जिवीत गुप्ता बापा तुझे उतर माता मोगान तुका जिवीत गुप्ता बापाक सोबोर पिले जिवीत ताच्या सुत्रांत बांदून हाडून हेच पेटोवणे जेसू वरवीं आत्म्याचे बोल आमचेर देंवता बापा तुझे उतर माता मोगान तुका जिवीत वोगता बापा तुझे उतर माता मोगान तुका जिवीत वोगता. म्हज्या भावा भयणी म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. दयाळ बापा खालते कारसांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रोत्सोहन जावन आमच्या सूर गोजांनी काकलुतीन आमकां आदार दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आयन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें मी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारांनी सासणाचे देवा सूर कार्यांचो ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें तारण मनच्या कुळाचें जिवीत मेलेल्यांचें पुनर्जिवन पड. ताचे उद्देशीं देवदूत तुका पोरनिपाट करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणाक संतोसतात. तांची संगाती आमचे थाडे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुची.
तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळी, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक कोरोराचें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमची पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गुरगो डुया, Sumia Jesu ami hondokata, ani ekashi tlepieta, title spoti tuoi boani so, ami duce moron borgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा मानुएल पेद्रा सिकेराची काकूट कर. एक म्हयनो फाटीं ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन व्हेलो. जसो पवित्र स्नाना वरवीं येसू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माये सांगाती तिचो पुती भाग्योन सुसे भाग्योन दोरनतान सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. दर दीस देवान आमकां एक एक वस्त करूंक आपल्या मांडण्या परमणे ह्या संवसारांत रचल्यात. आमची न्हय पूण देवाची येवजण आमी सहकार करूंक आनी दर दिसाक आमचे सोडवणे खातीर आमी वावरूंक जेसून मागणी करूंक आमकां शिकयलां. तेच प्रार्थोन आतां आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळपारी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्ते आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो अशें दोतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. की पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसगा जे कुशे परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान रासूच चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळ्यां सुख तुमचे सौम्य माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेरी वस्त जेसू आमकां दर दिसाक आमचे सोडवणे खातीर वावरूंक आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यांक ती सगळे आमी सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजूं आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Jesu, udas korin zaliar, tuzo kazak, soto sanot bokta kitlo, puntuns, ajizaloy zaliar, puro, katus kain wizung, wechakot mo. Jesu, तुझ्या पवित्र नावासारखे मधुर संगीत तुझो रुसना गावचे गोडवे उतो तोंडातले ना सोलचे तू लोकची तोड मनात ना उपसोचे. Jesu, patkiak eklos tu bor waso ulo, matkiak kitlos tu kon balo, tuka sutyak kitlos mortu bolo, turpok tolyak koso tu nasamso. Jesu, kite bokna moko tuso, eji bechat kodin sagu noso, eho sharat bilo kolo noso, muksor ke no munis sana salon. Jesu, आमचो मुकुट स्वर्गाराज्यांत जातूं आमचो संतोष ह्या संवसारांत आमकां पुडवीक मोहिमा मुकुट सुखा तुजे सवे भोगूंक निर्मीस आसता. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसणाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुळी रोगताच्या ह्या गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूचे जाणवायेन मोल करूंक आनी सुर्गीच्या देण्याक लोबदूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आज शुक्रवार पूण आज सांजे
पवित्र और आसचे ना येता त्या सुमानाक तान पवित्र और आसतले बुधवाराक आनी शुक्राराक चुत्राय दोची सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. उचून यात देवाची येवजणी आमच्या जिवितान उदीक आनी उदीक आमी जाणा जावन देवाच्या मांडण्या प्रमाणे आमी चलूंक क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. देवा मंदिरांतली आतां कुशल आसात देवा शांती भायर सोडून घरा वेता हालेलुया 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 एकटांयचे आमी वांटून घेतला उंडो सोरो एका साल्यान आमच्या देवाक कुशलकायेन दिनवास घातलो देवा मंदिरांतली आतां कुशल आसात देवा शांतीन भायर सोडून घरा वेता हालेलुया